येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे बेटेन सगळीं आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयज मागण्यान दवरुया नेथन सेबेस्टियन, एंटनी डिसुजा आनी वेरोनिका डिसुजा आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे बेटीन मागुया. कितें भाशेन भाव भयणीनो मागुया आयच्या दिसाक आमच्या देशा पासत जेन्ना वेगवेगळे तरेचे एके भाशेन घुसपागोंदोळ आमच्या देशा पासत जाल्लो आसा. भायल्या देशांनी जे कोण फ्रिंज एलिमेंट्स म्हणलेले आसात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक, तांची मनां बदलूंक आनी आमच्या भारत देशांत आमी सगळीं वेगवेगळ्या धर्माची मनशां एकवटान मोगान जिवंक, एकामेकाक रेस्पेद मान दिवन जिवंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितुमेचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावंक भाव भयणीनो आमकां जण एकल्या क्रिस्ती भावार्थ्याक आपयल्या जाल्यार आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आमच्या जिविताचे चालीन आमी ह्या संवसाराक मीठ आनी उजवाड जावंक आमकां कृपा मागता आसतना जायते पावटी आमचीं उतरां वायट देख दितलीं जाल्यार, जायते पावटी आमचीं उतरां दुसऱ्यांक कुसयतलीं जाल्यार, जायते पावटी आमच्यो कोरन्यो पाड घालतलीं जाल्यार असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेच तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो व्हाळ सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें. उठ आनी सिदोनाच्या जारेफात शारान वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटच तो सिदोनाक वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जळो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा, जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोणान मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जळो एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतल्या. एलिजान म्हणलें, भियो नाका.
तुवें सांगलां तशें कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर, कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें उलयता. आखे पृथ्वीमेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यंत दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. ती आनी तिचो पूत जेवली. एलिजा उदेशी सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना म्हूण बाटलेंतूय तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारतां त्या वेळार म्हाका जाप दी. नितीच्या देवा, आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूट कर, म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना पर्यंत मनशानो तुमची काळजां दारून उरतलीं? केन्ना पर्यंत पोलक्या वस्तूंचो तुमी मोग करून रावतल्यात आनी लोटका फाटल्यान धांवतल्यात? जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हें मात जाणूं जायात, आपूण मोग कोत्ता ताचे खातीर सर्वेस्पोर विस्मितां कोत्ता. हांवें ताका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकोता. ताची भिरांत दवरात, पातोक करूं नाकात. समाधानान नियाळ करून तुमची रात काडात. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत? तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. गंवाचे कळे आनी सोऱ्याचे कळशे एरांगेर भरलेले आसात, पूण तांच्या होवन व्हड संतोश भरलाय तुवें म्हज्या काळजान. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. उद्गार. Zoi सर्वेस्परा, zoi सर्वेस्परा, zoi, 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 zoi. Zoi सर्वेस्परा, zoi सर्वेस्परा, zoi, 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 zoi. तुमचो उजवाड मनशां मुखार पोरजोळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक सगलीं वाखाणूंक पावो. Zoi सर्वेस्परा, zoi सर्वेस्परा, zoi, 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 zoi. Zoi सर्वेस्परा, zoi सर्वेस्परा, zoi, 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 zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रितुमेचें मीठ. पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोन उरना. पांय लिपोनाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजळचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तिच्या भाव भयणीनो, मीठ आनी उजवाड दोन खुणां किरीत भाशेन आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्यो आमच्यान म्हणूं येता.
मीठ म्हणल्यार आमी आदीं तावन जाणाव. मीठ म्हणल्यार सगळ्यान कॉमन कशें, तें आमकां सगळ्याक उजार करतातूच. मिठा विरेत आमचें जिवीत मुखार वेचें नासलें घडयेक. तशेंच मीठ जें आसा तें केरीत भाशेन वापरतात सांबाळून दवरपाक, प्रिजर्व करपाक. भोव करून आदीं जेन्ना रेफ्रिजरेटर्स नासले, फ्रीज नासले, तेन्ना हें मीठ मारून सगल्यो वस्तू जावं नुस्तें जावं मांस हें सांबाळून दवरपाक ताका मीठ मारताले. मीठ आसा तातूंत भाव भयणीनो आमकां स्वाद आसा. आमच्या जेवणा खाणाक स्वाद येतलो जाल्यार तातूंत मीठ घालपाक जाय. हें आमी करीत आयले इतलीं वर्सां आमच्या जिविताची. उजवाड आमी सदांच वापरता आनी उजवाड जेन्ना धांपता म्हणल्यार काडूंक जाता तेन्ना आमी न्हिदूंक वेता. कित्याक उजवाड जरी तर भायर ना जाल्यार आमकां वस्तू दिसती पडना, आनी वस्तू दिसती पडना जाल्यार आमच्यान आमचें काम सारकें करपाक जायना. जाल्यार ह्यो मिठाच्यो आनी उजवाडाच्यो खुणा भाव भयणीनो भोव आदीं तावन आमी समजून घेतलेल्यो आसात, आमी ती वापरलेलीं आसात. आतां आमचेर पाळी आयिल्ली आसा ह्यो खुणा आमच्या जिवितान आमी वापरूंक. आमी क्रिस्तांवां बावतिजम आमी घेतला, जेजूची पाटलावदारां. आनी जेजूची पाटलावदारां हे मिठाचे गूण आनी हे उजवाडाचे गूण आमच्या जिवितान आसचे, हे आमच्या सुमयाचें धोरण. आनी त्या पासत ताणें आपल्या शिसांक हें शिकयलें आनी आपल्या शिसांक सांगलें. पयल्या वाचपान भाव भयणीनो आयज आमी पळयता प्रवादी एलिजा होच उजवाड कसो जालो आनी मीठ कशें जालें. जेन्ना सगळ्याक दुखोळ पडलेलो, जेवण खाण आसचें ना, जायतो लोक घडये आपणाची मरणाची तयारी करतालो. थोडे जाण घडये मरूनय गेल्ले. आनी असल्या वेळार ही विधवा जंय एलिजा प्रवादी पावलो सारेप्ता दोंगरान, तेन्ना तिणें तीच तयारी आपली आनी आपल्या पुताची दाखयली. आमचे लागीं हें निमणें उरलां, इल्लेंशें पीठ आनी इल्लेंशें तेल. तें खावून जाल्या उपरांत मागीर आमचे लागीं कांयच ना, मागीर आमी मरतले. मरणाची तयारी केली. जाल्यार असल्या वेळार एलिजा तांकां भेटता आनीक सर्वेस्पराचें उतरूय तांकां कळयता. हो दुकोळ खरो, पूण ह्या दुकोळान दोणान पीठ उणें जावचें ना आनी बाटलेन तेल उणें जावचें ना. पूण अशें जावचें ना जाल्यार ताका एक कंडिशन आसा. आनी कंडिशन म्हणटा तें कितें, पयलीं म्हाका करून दी, म्हाका भूक लागलेली आसा. म्हळ्यार आपणाक जेवण दी, हें कंडिशन न्हय, पूण देवाचें उतर आयक. आनी देवाचें उतर जरी तर आयकलें आनी देवाचें उतर जरी तर तुवें पाळ्ळें जाल्यार ही भासावणी दोणान पीठ उणें जावचें ना आनी बाटलेन तेल उणें जावचें ना, काबार जावचें ना. आनी जेन्ना तिणें हें देवाचें उतर प्रवाद्या कडलें जें आयिल्लें तें मानून घेतलें देवाचें उतर म्हणून आनी तेच भाशेन केलें, तेन्ना तो दुकोळ काबार जावपासून ही विधवेच्या घरान पीठ उणें जावंक ना आनी तेलूय काबार जावंक ना. भाव भयणीनो, ह्या वस्तूंचेर आयज आमी आमची नदर मारता आसतना भोव करून ह्या पयल्या वचपान जें कितें आमी आयकलां तातूंतल्यान आमच्यान हें समजूंक जाता, देवान आमकां सगळें दिल्लें आसा. आनी देवान ज्यो वस्तू आमकां दिल्ल्यो आसात आमच्या बरेपणा पासत, तांकां आमी रिसोर्सीस अशें म्हणटा. देवान दिल्लीं देणी तीं, आनी ही देणी जीं आसात तीं काबार जावपाचीं आसात आनी काबार जायना तसलीं देवान आमकां दिल्लीं आसात. आमचीं भुरगीं एनवायरमेंटल सायन्स शिकता आसतना तातूंत शिकतात एक्झॉस्टिबल आनी इनएक्झॉस्टिबल रिसोर्सीस. आनी हे रिसोर्सीस जे आसात तातूंत काबार जावपाचे आसात जाल्यार तातूंत उदक आसा, आमची जमीन आसा, झाडां पेडां आसात. काबार जायना तसलें वारें आसा तें काबार जायना, पूण तें प्रदुशीत करीत जाल्यार तें काबार, तें आमकां उपकारना. मागीर तें आमकां जीव दिवपाचे सुवातेर आमचो जीव काडपाक शकता. आमची बिजली वो आमचो सुर्या जो आसा, सनलायट जी आसा ती काबार जायना केन्ना, ती सदांच आसता. ह्या पासत हे रिसोर्सीस जे आसात, ही देणी जी आसात ती वापरपाक आमकां शिकयल्लें आसा. आतां आमचे फिरगोजेन आमी घातलेलो आसा सोलर ग्रीड पावर, म्हणल्यार सुर्याची किरणां घेवन आतां आमी
इलेक्ट्रिसिटी आमची उत्पन्न करता, वी आर द प्रोड्युसर्स. आनी आमची जी इलेक्ट्रिसिटी आमी प्रोड्यूस करता ती सरकाराचो ग्रीड म्हणलेलो आसा, म्हणल्यार हो नेटवर्क जो आसा ताचेर धाडटा. मिटर जाता तातूंत, कितें भायर वयता तितून तें मिटर्ड जाता. इतलें उमके तुमी दिला आनी तें आतां सरकाराचो ग्रीड हो नेटवर्क जो आसा तातूंत वेता. आनी तातूंतल्यान आमी परतून घेता, ताचो आनीक एक मिटर आसा, त्या मिटरांतल्यान आमी कितलें घेता तें दिसती पडटा. आनी हें दिवप आनी घेवप जाल्या उपरांत आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आसा तो कॅल्क्युलेशन करतलो. आमी दिलां तें जरी तर सुबेज जालां, घेतलां ताच्याहून, जाल्यार सरकार आमकां दितलो, म्हणल्यार सरकार आमकां पे करतलो. पूण आमी जें कितें दिलां, प्रोड्यूस केल्या, सनलायट एनर्जी जी प्रोड्यूस केल्या आनी दिल्या, ताच्याहून चड जरी तर आमी वापरलां, म्हणजे आमचे लायटी, फॅन आनी हें सगळें चलतलो जाल्यार आमकां बिजली जाय. ती जरी तर आमी चड वापरल्या जाल्यार आमी सरकाराक बील पे करपाक जाय, मागीर आमकां इलेक्ट्रिसिटी बील येतलें. म्हणटच भाव भयणीनो, सांगपाक सोदता तें आमचे लागीं देवान दिल्लीं देणी आसात आनी देव सांगता ते भाशेन जरी तर ती आमी वापरलीं ती केन्ना काबार जावची ना, आमकां भिवपाची मागीर गरज ना. पूण जरी तर आमी आमचे आशेक ती वापरता, आमकां जाय तितलें खरपून काडटा, जाल्यार आसा ती देणी पासून काबार जातली. जशें आमी आमचे नदीचे जे कितें आमकां जावं तिसऱ्यो आनी हेर वस्तू ज्यो मेळटात ताचे विशीं पडयलां. आमचें नुस्तें जें आसा बुड्डावन खायत जाल्यार आमकां काबार जाता, मागीर पावना, नाच जावपाचे दशेर पासून पावलेले आसात. हे सगळे रिसोर्सीस जे आमकां दिल्ले आसात. तर भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्यो वस्तू वापरता तेन्ना आमच्यान प्रितुमेचें मीठ जावपाक जाता, संवसाराचो उजवाड जावपाक जाता. जेन्ना आयज आख्खो संवसार एके भशेन आशेन भरलेलो आसा, आशा वाडल्यान सगळे आपणाक जाय ते भशेन वापरतात, काबार करतात, तेन्ना आमी बावतिजम घेतलेलीं मनशां जीं आसात, आमकां खेरीत भाशेन गरज तितलेंच वापरून फुडले पिळगेक जें सांबाळपाचें आसा तें सांबाळीत जाल्यार आमी प्रितुमेचें मीठ जाता, एक बरी देख जाता. हे भाशेन जरी तर आमी केलें जाल्यार सगळें सांबाळून वापरलें आनी आशा आमची पयस करीत जाल्यार आमच्या जिवितांतल्यान आमी उजवाड जाता दुसऱ्यांक. आयज जे कोण कायदे मोडटात तातूंत आमचे कितले जाण आसात गाय, दुबावरे जायते आसतले. आमी लोक आसतलो आनी पॉलिटिशनूय आसतले जे क्रिस्तांव आसात. देख खंय आसा आयज आमची, आनी ह्या पासत घडये आमकां जे रिसोर्सीस देवान दिल्ले आसात ते काबार जायत वेतात. हीं उतरां, दोणान पीठ उणें जावचें ना आनी बाटलेंतलें तेल सोंपचें ना, आमचें सगळें घडये सारकें जायना. कित्याक आमी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, आमी आमकां जाय त्या उतरा प्रमाणे चलता, आमचे आशेन आमी चलता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया आमची आशा पयस करपाक आनी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. देवाचें उतर आमकां वेगवेगळे तरेन आयकूंक येता. देवाचें उतर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटाच, सेर्मांवान आमी आयकतातूच. पूण त्याहून भायर आमी जेन्ना आमचें जिवीत सदांच जियेता, जायते जाण उतरां उलयतात. एक्टिविस्ट आसात ते उतरां उलयतात, सायंटिस्ट आसात तेय उतरां उलयतात. जाल्यार तांचें उतर आयकून हें देवाचें उतर कशें घेवन आमी आमचें जिवीत दुसऱ्यांक मीठ आनी उजवाड जाता तसलें करूंक हे भेटेन कृपा मागुया. गीत घेऊया C8 पेज 31. Mogan Bapa Manutunge Mogan Keli Ibetoni Mogan Bapa Manutunge Mogan Keli Ibetoni Bapa Mana
प्रीती मोग वाडयलो ताका नाका पोशाई बार साय दुबल्यांचो केलो हुस्को. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपताव. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयांत सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तांकां जय. मुसर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी बाग्योन आंतोन हांचे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. रितुमेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावंक भाव भयणीनो आमकां जोण एकल्याक वेंचून काडल्या, तर आमच्या उतरान, आमच्या करण्यान आमी दुसऱ्यांक देख दाखोवंक, दुसऱ्यांक उजवाड दाखोवंक आनी देवान दिल्ली देणी सोंपयनासतना आमी ती वापरूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटता. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुके जमनीर जशें उदक, उजव्या दिव्याक पोर भिजलेचें, यंत्राक चलोवंक पोर उबेचें, उजव्या दिव्याक पोर भिजलेचें, यंत्राक चलोवंक पोर उबेचें. तुजे बगोन मागनाची रीत ना बोर जेजू आनी पदवी. तुजे बगोन मागनाची रीत ना बोर जेजू आनी पदवी. जेजू पुनाकार सान तेला pontin तेला विणे कातोलो रुका कातो बिगडलो कुडी सादो. कातोलो रुका कातो बिगडलो कुडी सादो. तुझे
bokor maknaची रीत नाहोळची सूप आनी पोरी तुझे बokor maknaची रीत नाहोळची सूप आनी पोरी. सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देवूच. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोत. ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वद उपकार. सांत आंतोनीक मागणें. नमान तुका सांत आंतोन, तूं वर्तताय फूल निर्मळायेचें आनी ओनोन क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला दिवन बो खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनंती कर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमची मागणी भाग्योन आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरात. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक खोतीक सांपडलेल्याच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो ग्रास दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. सर्व पिडेस्तांक आनी कश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्याचे देणे नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक तें देणें फावो कर. सर्व भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक तुजी मजत लाबय. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोडून दी. आनी अशें हे जिणेन विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासनाच्या सासनाक बापाक वाखाणू ताका भोगूं आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गा राज्यान म्हाका पावय. अशें जावं. ह्या वेळार सगळ्या पिडेस्तां पासत आमी मागुया. जे कोण सर्जरी करतात, हॉस्पिटलांनी आसात आनी आपणा पासत माग म्हूण आमकां विनंती केल्ली आसा तांचे सगळ्या पासत सांत आंतोनीचे मजतीन मागुया.
आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. स्वर्ग आनी संवसार रचला. हे सोमया जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गोटितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबोवंक प्रार्थना करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची, आत्म्यांची आनी मोतीचे पिडीत कोश्टोतल्यांच्या तुज्या चाकुरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जिवाबरीत कर. अशें आमी आमचे कोश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सांत आंतोनीचे मजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. गीत घेऊया. U25 पेज 243. Antoni Bokta Pirgyaci kulica Tuja grotha kelta Baruchi surasa Tuja grotha Santa Tori